प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 12वी चीट 17 ते 19 पर्यंत 17 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सोबूत वो प्रवादी हाका काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजो नाकात. ताका काडून उडोवंक न्हय पूण सोपून नायक पावोवंक हांव आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत गळोंक जाय तितलें गळ्ळे शिवाय समोर तितलें एक सगळ्यां वन ल्हान अक्षर वो अक्षरांक लायलेली एक सुपुल्ली तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या सुपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यंत बोडटीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां वन ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी शिवर्तमानान आयकता की जेजू आपल्या शिसांक सांगता. तो म्हणटा, सुमूर्त वो प्रवादी हांकां काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी सजमो नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय पूण सोपुरल्यांक पावोवंक हांव आयला. संपूर्णायक पावोवंक हांव आयला. भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें? कितले फाटी आमी हें देवाचें उतर आयकलां आनी आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी इतले फाटी जें फुडें वाचता ताचे उपरांत आमकां सगळे आमकां प्रश्न येतात. आमी सजमना कितें करपाचें तें आनी देखून आमची जी सजमणी येता ह्या देवाच्या उतरा वयर ही बरे भाशेन जायना म्हणून आमी कसलें दुसरेंच करता. म्हणटच ह्या 17 वडीन जेजू कितें म्हणटा परतून वाचुया. समर्थ वो प्रवादी हांकां काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी सजमो नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय पूण सुपूर्णायक पावोवंक हांव आयला. भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेजू येवच्या पयलीं देवान मोइसेसाक कायदो दिल्लो आनी त्या कायद्या प्रमाणे तांकां हें करूंक जाय आसलें, तें करूंक जाय आसलें, हें करूं नाका, तें करूं नाका अशें म्हूण देवान तांकां कायदो दिल्लो लोकांक, इस्रायलाच्या प्रजेक. पूण भाव भयणीनो, कोणूच इस्रायल पर्जेंतलो हो कायदो पाळपाक शकनासलो. कित्याक हो कायदो सांबाळपाक, हो कायदो सारको करपाक तांकां जायनासलें. आनी कसलेच मनशाक हो कायदो जो देवान दिला तो पाळपाक, सारको करपाक घडना. कित्याक एक ना एक आमची खिजर चूक जातली. देवान मोइसेसा वरवीं ह्या इस्रायली प्रजेक असले कायदे दिल्ले. कित्याक दिल्ले काय? ते पाळपाक ना. तांकां अशे ते कायदे दिल्ले कित्याक देव तांकां दाखोवंक सोदतालो की तांकां हे कायदे करूंक जायनासले म्हणून. आनी जेन्ना आमकां जायना म्हणून आमी कितें करतले? आमी फकत देवाची काकूट मागतले. आमी एक सरवंडराची की वाट पळयतले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो कायदो दिलो देवान मोइसेसा वरवीं लोकांक, कोणूच हो कायदो पाळपाक पावूंक ना. आनी ह्या वरवीं कोणूच हो कायदो जो देवान निर्मिल्लो हो कायदो सारको करपाक पावूंक ना. पूण जेजू ह्या संवसारान आयलो आनी ताणें हो कायदो सारको केलो. फकत जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन ह्या संवसारान जेन्ना तो येयलो तो हो कायदो पाळपाक शकलो आनी ताणें हो कायदो पाळलो. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें हो कायदो पाळलो, जेन्ना ताणें हो कायदो मोइसेसा वरवीं मनशांक दिलो, फकत देव करूंक शकता. जेजू देव आसलो पूण तो मनीस जावन ह्या संवसारान आयलो आनी ताणें हो कायदो जो देवान दिल्लो मोइसेसा वरवीं लोकांक ताणें तो पाळलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तो कायदो पाळलो, ताणें सारको तो मोइसेसा वरवीं तो कायदो केलो. आतां तो कायदो ताणें पयस केलो आनी आतां तो आमचो सरवंडार जालो. जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरता म्हणटच आयज आमकां कायदो करपाची गरज ना. कित्याक आमकां कायदो करूंक जायना. इस्रायली परबेक कायदो करूंक जायनासलो. पूण आयज जेन्ना आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसा,
जेजून हो कायदो पाडलो आनी हो कायदो ताणें पयस केलो. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, जेजूचे उतराचेर भावार दवरता, आतां तो आमचो सरवंडा जाता. देव आमकां आमच्या पवित्रपणा परेन आमी जे कोत्ता ताजे वरवीं तो आमकां मानिना आमची देवाची भुरगीं. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता. कित्याक आमी आमचो भावार्थ आमचो जो विस्वास आहा जेजूचेर दवरला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, ताका आमचो सोमीत दोनयार आमचो देव म्हूण मानता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. कित्याक आमी आतां आमच्या पवित्रपणा आमचें पवित्रपण आमी पळयना, आमी आमचो भावार जो जेजूचेर दवरला ताजेर धरून आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया जेजू पासत. कित्याक जेजू एक मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. तो आमच्या पातकां पासत कुर्सार गेलो. सगळे जे त्रास आमी भोगूंक जाय आसले ताणें भोगले. आनी आतां ह्या नवो करारा वरवीं आमकां देवाची काकूट मेवता. देवाचो सगळो जो म्हणटात देवाची काकूट, देवाचें सगळें बरें आमकां फावो जाता. कित्याक आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरला म्हणून. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी आयजथान ह्या देवाच्या उतराचेर, देवाचें जें उतर आसा तें आमी दिसपट्या जिवितांत पाळुया. जें जेजून आमकां सांगलां ताच्या उतरा प्रमाणे आमची चोत्राय दवरुया. आनी ही जी कृपा, देवाची कृपा, देवाची काकूट, देवाचो मोग आमी आपणावया आमच्या जिवितांत. कित्याक ही कृपा आमकां मेवता जेजू वरवीं, ही काकूट मेवता जेजू वरवीं, हो मोग देवाचो आमच्या भितर भावता. जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार दवरता, आमच्या कोन्या वयर दवरिना, आमच्या पवित्रपणा वयर दवरिना, पूण जे जेजून आमकां घडोवन हाडलां, जेजून आमचे पासत सोंसलां कुर्सार, ताजेर भावार दवरून आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. आमी खरेंच ह्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरुया आनी आमचें जिवीत जेजू बरोबर आमच्या आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या बापाचो, सुर्गीच्या बापाचो, आमच्या सरवंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आयज आवडयतां.